असताना सरपंचान 4.5 लाखांची बिला पास केल्ल्याचो आरोप पंच वांगडी राखी नायकान केल्लो। दुसरे वटेन गटार बांदकामात कसलोच गैरव्यवहार नाशिल्ल्याचे बुंदा वरक सांगता। गटार बांदला पूण पंचायत मंडळान थाराव घेतना उमेश गांवकाराच्या नावा बदला चुकून रमेश गांवकाराचे नाव घेतिल्ल्याचे बुंदा सांगता। पळयात ताजे म्हणणे। जे आम्ही विचुंद्री गटार बांदला हो आमचो टोटल कंप्लीट प्रोसिजर केला आसा। प्रोसिजरा प्रमाणे कंप्लीट करून आम्ही गटार बांदलेलो आसा। आता एक मिस्टेक कितें आसा तितून भितर जे पळय तेणी म्हणला की उमेश आल्बर्ट पाशोगो ते रमेश गांवकार हावस ते रमेश गांवकर तो रमेश गांवकर म्हणटा त्या रमेश गांवकारा घरापर्यंत रस्तोय बीन ना। सो आम्ही तर गटरच घेवंक शकनात कारण ते रेज्युलेशन कशें आसा। हे रेज्युलेशन आसा ते 2021 हे रेज्युलेशन 19/12/2021 घेतले तेन्ना पंचय नाशिल्ले थंय सरपंचय नाशिल्लो कारण आमकां अर्जंट आशिल्लें तेका लागून आमी तेच एडॉप्ट केलें आणि ते मुखार घेवन गेले। तेन्ना तेणी रेज्युलेशना भितर म्हणलां की आल्बर्ट पाशोगो हाव टू रमेश गांवकर। एक्चुअली ते रमेश गांवकर येवपाचे न्ही थंयसर उमेश गांवकर येवपाचे। जो आम्ही गटर केला तो उमेश गांवकरा घरापासून तो आल्बर्ट पाशोगो घरापर्यंत गटर केला। आता आल्बर्ट पाशोगो घरा मुखार जो पळय 30 मीटर गटर आशिल्लो थंय सायडीच्या 2 घरांनी ऑब्जेक्शन घेतलें आणि आमकां थंयसर गटर करूं दिली ना। दिली ना म्हणजे तेणी चिऱ्याची बी लोड हाडून घातलेले आशिल्ले ते काडले जाले। खूब हातनेरी केली तेंचे कडेन आमी 1-2-3 दीस भासाभास केली तरी पूण मिटली ना। मागीर तो 30 मीटर आशिल्लो तो उमेश गांवकाराच्या घरा फाटल्यान एक थोडोसो जागो उरलो तो आमी कंप्लीट करून जी क्वॉन्टिटी आशिल्ली ती कंप्लीट केली आणि जो एस्टिमेटा भितर जो कितें गटर्स आशिल्लो तितकोय आमी बऱ्या पद्दतीचो गटर केल्लो आसा आणि कंप्लीट केल्लो आसा। खूबशे आरोप केला हे फटींगपणाचे आरोप आसात। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।